आयज ते बस्तोड्या एसॉल्ट केसीन 3 एक्युजांची बेल हियरिंग जाली, आर्ग्युमेंट्स जाले. ते एक्युजाच्या वटेन त्यांचे एडवोकेटान आर्ग्यू केले की ते इनोसंट, तांकां फॉल्सली इम्प्लिकेट केल्या, तेंच्यांनी हो ऑफेन्स करूंक ना, अटेम्प्ट टू मर्डर लागना आनी अशे तरेन तेंच्यांनी आर्ग्युमेंट्स प्लेस केले. हांवें विक्टिमाच्या बिहाफार इंटरव्हेन्शन घातलें. इंटरव्हेन्शन हांवें दाखोवन दिलें अटेम्प्ट टू मर्डर कसो लागता, कित्याक विक्टिमाच्या तकलेक आनी नोजाक इंजरी आसा आनी हेड एंड नोज इज वायटल पार्ट ऑफ बॉडी आनी इंजरी कॅन कॉज डेथ इफ देर इज इंजरी टू नोज एंड हेड. सो अटेम्प्ट टू मर्डर लागता म्हणून दाखोवन दिलें. दुसरी गजाल, को एक्यूज एब्सकॉन्डिंग आहा. को एक्युजांची जर नांवां कळटली जाल्यार ती ह्याच अरेस्ट जाल्ल्या एक्युजां कडल्यान कळटली. सो तेंची कस्टोडियल इंटरोगेशन त्या खातीर जाय म्हणून. दुसरे तिसरो मेन पॉयंट घेतला हांवें, देर इज अ रिमांड ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल मॅजिस्ट्रेट. दॅट रिमांड ऑर्डर इज नॉट चॅलेंज. तो रिमांड एक्सपायर जाता 9th मंडे. सो तो रिमांड एक ज्युडिशियल ऑर्डर पास केल्ली ऑलरेडी इन ऑपरेशन आसा, ती चॅलेंज करूंक ना. तेन्नाच्यान आनी आयच्यान चेंज इन सर्कमस्टन्स ना, कांयच सर्कमस्टन्सीस चेंज जावंक ना. सो बेल मेंटेनेबल ना, त्या खातीर ती बेल रिजेक्ट करची. हे 3 माझे पॉयंट आसले. सो म्हाका सांगा, आतां तांकां 5 दिसाचो रिमांड दिल्लो, अशें बेल रोखडीच मेळोंक शकता एज पर? पळय, देर आर सर्टन फॅक्टर्स. बेल डिसायड करतना कोर्टान पळोवंक जाय की इट शुड नॉट बी पनिशमेंट बिफोर ट्रायल. सफिशियंटली जर बेल दिवन इन्व्हेस्टिगेशन जावंक शकता, रिकवरी जावंक शकता, जाल्यार कोर्ट बेल दिवंक शकता. पण ह्या केसीन कितें आसा, ह्या केसीन को एक्यूज एब्सकॉन्डिंग आहा आणि एलिगेशन अशें आहा की ते सगळे एकाच फॅमिलीचे मेंबर. सो ह्या एक्युजां कडल्यानूच तेंची नांवां मेळटली, म्हणून तेंची कस्टोडियल इंटरोगेशन जाय. सो सद्यांचो 5 दिसाचो तांकां रिमांड दिल्लो, फुडें वाडूंक शकता? वाडूंक शकता. कित्याक हांवें एक जजमेंट दिलो ऑनरेबल बॉम्बे हायकोर्टाचे, वीच सेज दॅट एक सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आसा, रिपोर्टिंगाकूय तुज्यान रिकवरी करूं येता म्हणून. पण हांवें एक बॉम्बे हायकोर्टाचे जजमेंट दिला, जे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट डिस्कस करून हे ऑनरेबल बॉम्बे हायकोर्टाचे जजमेंटान म्हटलां तुका जर बेलीचे प्रोटेक्शन आहा जाल्यार तूं वेपन कितें यूज केल्यार ते रिकवरी दिवचो ना. सो तुका कस्टडियलीच इंटरोगेट करून कस्टडीनूच आसूंक जाय, रिकवरी जावंक जाय जाल्यार, अशें हांवें एक जजमेंट दिला. सो त्या पॉयंटार म्हाका दिसता बेल ग्रांट जावंक जायना तेका, अशें म्हाजें ओपिनियन. पण इट डिपेंड्स हाव द जज इंटरप्रिट्स. सो एवरीथिंग इज ऑन इंटरप्रिटेशन. बेल मे बी ग्रांटेड ऑर मे नॉट बी ग्रांटेड ऑल्सो, आय डोंट नो. तुम्ही पळयतात GNH. Lectures, hangouts, late night reels, मस्ती वाले ये अपने wheels. पहले प्यार की पहली ride, slowly slowly matching vibe. Activa, 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 first love बोले तो Activa. आओ करे try एक नया path, click your first, make your mark. New friendship का पुराना यार, let's go cruising in a new avatar. La 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 la, smart key and smart away. Go freewheeling and fly away. Activa, Activa, Activa. First fight बोले तो Activa. Life को दो new start. Make a move in the world, baby smart. हर सफर का happy part. Activa, Activa, Activa. Activa, Activa. Scooter बोले तो Activa. Scooter मजे